आयच्या संवसारांत आमच्या देशांत जायते आमच्या क्रिस्ती लोकांक पिडापीट कोत्तात, त्रास कोत्तात. हो संवसार जेजूक आनी जेजूच्या शिसांचो दुयेस कोत्तात. संवसारी तत्वां आमकां वायट रस्त्यार चलपाक आमकां सांगता. आनी संवसारी तत्वां कितें? संवसारी तत्वां जावन आसा फोटिंगपण. आमकां फोटी मारूंक आमकां सांगता. सोत लिपोवंक आनी फोटी मारूंक, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान फोटी मारूंक आमकां सांगता. संवसारी तत्वां जावन आसा अविस्वाशीपण. देवाचेर विस्वास दवरूंक नाका म्हूण आमकां सांगता. संवसारी तत्वां मनशांक मनशाचो फायदो घेता, मनशांक वापुत्ता. आनी तशेंच संवसारी तत्वां आमकां सोंपेपणाचें जिवीत जियोंक आमकां सांगता. संवसारी तत्वां सगळ्या जाग्याचेर आसा, पवित्र सोबेंतूय आसा. So let us be aware of the worldly things. जेजू निमाना जेवणा टायमार आपल्या बापाक कडेन मागणें कोत्ता आनी म्हणटा, ह्या संवसारी तत्वांसून म्हज्या शिसांक सांबाळ आनी राख. Protect the disciples from the worldly things. प्रितीच्या इश्टानो, तर आयज आमी जेजूची तत्वां आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत वापरूंक आमी वावरुया. आनी जेजूचे सीस कशे, पाटलावदार कशे आमी जावंक